वास्कोच्या लोटलीकर ज्वेलर्स दुकानात काल दिसा उजवाडात चोरी जाली। सकाळी पावणेधांक सुमार दुकानात सरपळी पळोवपाक आयिल्ल्या 3 जाणांनी ही चोरी केल्ल्याचो दुबाव आसा। दुकानाच्या धन्यान हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या। 24 ग्राम सरपळीची किंमत 1,20,000 ते 1,30,000 रुपया आशिल्ल्याचे दुकानाच्या धन्यान सांगले। चोरयेची गजाल उक्ताडार येतगीर तांणी पुलिशेंत कागाळ केली। पुलिशेन CCTV फुटेज तपासली। फुडलो तपास चालू आसा। अराउंड काल 30 नोव्हेंबराक ते अराउंड 9:39 मातशे भितर सरलेली आनी स्टाफाक सांगले की आपल्याक चेन दाखय म्हणून। ते सायडीन दादलो तेणें सांगलें की चेन दाखय म्हणून आपल्याक। सो स्टाफान 2 ट्रे काडून ताका चेन दाखयल्यो। सो ट्रे दाखयता आसतना तेणें चुकून एक चेन काडली आनी आपल्या हातीन दवरली आनी ती काडून पर्सीन उडयली। सो पर्सीन उडयतकच ती घेवन गेली। चुकून आमी स्टाफाक डावट मारलो। सो तेणें डायरेक्ट सांगलें की ते एक चेन शॉर्ट येता मातशें चॅक करा सिस्टमान। सो सिस्टमान जेन्ना पळयलें तेन्ना एक खरी शॉर्ट येताली चेन। कित्याक आमचे काउंटींग आसता चेनीचे सगळे स्टॉक सगळो आमचो टॅग्ड आसता। सो एक सुद्दां मिसींग जालो आयटम जाल्यार कळटा चूक करून। सो तो कळना फुडें तिका सोदपाक ट्राय केली भायर वचून। मागीर तशेंच वचून पुलीस कंप्लेन केली। FIR अजुनूय हे केल्ले आसा। चेन अराउंड वेट आशिल्लो तो अराउंड 24 ग्राम सुमार आशिल्लो। अप्रॉक्सिमेटली तेजे 130-120 सुमार अशें प्रायस जाता। सो आनी पुलीस येवन रोखडेच सगळें इन्वेस्टिगेशन चालू केलें। CCTV फुटेज काडली। ती फुटेज आमी सद्याक पुलिसा कडेन आसा आनी सगळ्याक व्हायरल करपाक ट्राय करता। पळोवया एक्सपेक्टेड की जाता तितले बेगीन मेळ्ळ्यार पुरो। पुलिसाचें काम चालू आसा। ते लोकल अशें दिसता काय हिंदी उलयताले कितें? ती उलयताली लँग्वेज हिंदी। पळोवपाक ती लोकल कशें दिसता म्हणल्यार पूण हिंदी उलयताली। सो आमी 100% शुअर ना की लोकल आसा की भायली आसा ती। तें काम चालू आसा। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाल।